दिसपट्ट्या जेवणातलो एक घटक आशिल्लो कांदो म्हारग जावपाची चिन्हां दिसतात. तशे संकेतय भाजी विक्रेत्या कडल्यान मेळ्ळ्यात. फाटल्या 15 दिसाच्या तुळेत कांदे किलो फाटल्यान आतां 20 रुपयांनी म्हारग जाल्यात. कांदा मातशी कमी आहा ताका लागून सडेच व्हडले रेट वाडल्या मातशे. बाजार 60-50 चालू आता 3-4 दीस जाले वाडून. आता कांदे नवो बाजारान केन्ना येतलो, नवे येयले म्हणजे सगळें कमीच शकता. पण आता फुडें चवथी मेरेन कांदो म्हारग आसतलो. चवथी पर्यंत असेल वाडे शकता बी. तर नवीन आनी येवपाक टायम जाला. नवीन साधारण केन्ना बाजारान येतलो. पावस बी चड पडले त्या वाट्यान भरपूर नवीन कांदे तशे डावटफूल आहा. म्हणजे आनीक वाडटले कांदे. हय वाडपाचे आसा. लसूण बी वाडले आता 350 रुपये किलो वाडले. राज्या भायल्यान येवपी भाजयांचे मोल सद्याक नियंत्रणात आसा. म्हयन्या पयलीं म्हारग जाल्ली टोमॅटो तर आतां सामकी सवाय जाल्ली आसा. दुसरे वटेन कांदे मात आतां म्हारग जावपाची चिन्हां दिसतात. दिवचलच्या बाजारात भाजी विकपी विक्रेत्या कडल्यान कांदे म्हारग जातले अशे स्पश्ट संकेत मेळिल्ले आसा. 15 दिसां पयलीं 40 रुपये किलो आशिल्ले कांदे आतां 60 रुपयांचेर पाविल्ले आसात. कांय विक्रेत्या कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पोरण्या कांद्यांची शॉर्टेज निर्माण जाल्ल्यान कांदे म्हारग जाल्यात अशें कळटा. नवीन कांदे बाजारात येतले तेन्नाच कांद्याचे दर नियंत्रणात येतले अशें कळटा. तो मेरेन तरी हे कांदे ग्राहकांच्या दोळ्यात नक्कीच दुकां हाडटले अशें म्हणूं येता. दुसरे वटेन भाजयांचे मोल जरी नियंत्रणात आसले तरी लेगीत अजून तरी लसूण सवाय जावपाची चिन्हां दिसनात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.